गावया A15. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. भाव भयणीनू, थेवे आमकां सगल्यांक आवडटात. थेव्यांची अपुरबाय दिसता. थेव्यांची आमी राखण करता. आयचो विशय आनी सेवा धरून सोरोना तसल्या थेव्यांचेर आमचें ध्यानमान मोन दवरूंक आनी सर्गींच्या राज्याक उपकारता तसले थेवे पुजावंक आमकां सुपुर्दी दितात. तर हेच आमचे जोण एकल्याच्या जिवितांत घडून येवन म्हण आयच्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी धर्म प्रांतीक याज्ञिकांक आनी तांचे निधी पासत भेटयलेलो आयतार पाळटा. एक याज्ञीक आमकां एक थेवो, कित्याक तो देवाक कडसून आनी देवा नांवान आमचे मदें येता. आमच्या सगळ्या धर्म प्रांतीक याज्ञिकांक आमच्या काळजांत दवरुया. आयज खेरीत भाशेन आमचे पादविकार फादर ऑर्लांडो मार्कोस हाचे पासत मागतना ताणें आपलो वावर देवाचे येवजणे प्रमाणे चलूंक दवरूंक जेजू सारको बरो गोंवळी जावन आमचे फिरगोज जिवाड करूंक वावरूंक आनी हो वावर करतना ताका जायती घोटाय आनी बरी भलायकी आमी मागुया. तेच भाशेन सगल्यांचो आदार सहकार ताका मेळूंक म्हूण ह्या पवित्र दिसाचे भेटेंत मागुया. आयज याज्ञिकी निधीक भेटयलेल्या आयतारा खेरीत भाशेन सगळ्या याज्ञिकांचो उगडास करूं सगळे आमचे फिरगोचेनी वावुरतल्या याज्ञिकां खातीर मागुया. तशेंच हे दिनवासनेचे मीस भेटयलेले आसा फ्रांस आनी सुजान लोबो आनी तांचो पूत सगळे देवाची बेसांवां तांणी घेतलेल्या खातीर फ्रांसान आनी सगळीं बरेपणा खातीर देवाक दिनवासतात. तर तांचे दिनवाशी म्हूण ओळखून घेवन तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकेक चड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक चारून वायट दागां आनी बरें सोडून
आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवळो अपराध. ह्या बसत बागेर सदांच आंकवार उरय सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां फावो म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात हांव प्रार्थना मागतां. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडूंकशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवून चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. जानवायाच्या पुस्तकाले वाचप. आमचे पुर्वजांक आदीक फुडेंच ते रातीची खबर सांगलेली.
हे पोरी, आपणे कसले सोपुताचेर विस्वास दवरलो ते जाणा जावंक तांकां धीर आनी संतोश मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशांचे तारण आनी दुस्मनाचें निसंतण जातलें म्हूण तुजी पोरसां रावताली. कित्याक जे कर्तृत्वान आमच्या दुस्मनांक तुवें कास लायली तेच कर्तृत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवून केली. सुखांत तशें दुखांत भोग भागीदार जावच्या प्रमाणीक मनशाचे भुरग्यांनी गुपीत येवन भेटयले आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती आपल्या पुर्वजाची गितां गावंक लागली. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खोरीच बागी. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खोरीच बागी. बरे मनशांनो सर्वेस्परा मुखार स्वताचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोबता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. आमचो जबाब, जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खोरीच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्ता? ताचेर माय मोगाचेर कोण विस्वास देवता? तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलो सोडयतलो. तोच तांकां दुखाच्या काळार दानो दितलो. आमचो जबाब, जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खोरीच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयतूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखोड ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देवूय तुजी प्रिती. आमचो जबाब, जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. हेब्रोवान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूची पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेलचें आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देसान पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर तो तंबूनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेक पावलेली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटालो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशाक थावन मोलपावेल्या नोकेत्रां इतली आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेलेवेल्या रेवेच्या
कोण्या इतली संसद उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थान मेली. देवान बासायलेल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली आनी संवसारान आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उगडापी सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोडटात म्हूण दाखयतात. ती सोडून आयल्या त्या देशाचेर तांची काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक व्हडत्या देशाक आशेतालीं, सर्गीच्या देशाक अंतरेकतालीं. देखूनच देव आपणाक ताणें आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलें. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुज्या नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिवंक कबूल जालो. मेलेल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हटल्यार इजाकाक मेलेल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवांतान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. हे मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो एक पाट 5 वर्सांचें भुरगें एका भांगाराच्या रंगाचो मारोक गिफ्ट पेपर घेवन आयले आनी ह्या गिफ्ट पेपराक एक बॉक्स गुटलायले आनी इतलो मारोक गिफ्ट पेपराक सादें बॉक्स गुटलायन वापरता तें पळोवन आवयक वायट दिसलें आनी तिणें ताका तापयलें. दुसऱ्या दिसा आवयचो जल्म दीस आसलो. आपणें गुटलायलोलें बॉक्स आवयच्या हातान घालून ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान आवयक पोरबीं दिली. आवयचें काळीज कोंथोवलें. म्हजी धूव म्हजेच खातीर हें गुटलायताली, हांवें तिका कित्याक तापयली. दोळ्यान दुकां गळोवन तिणें बॉक्स उक्तें केलें आनी भितर पोणें जाल्यार त्या बॉक्सान कांयच एक नासलें. तिका राग आयलो आनी तिणें आपले धुवेक म्हणलें, कोणाकूय दान दितात तेन्ना रितें बॉक्स दिनात म्हूण खबर ना तुका. आनी तिणें तें बॉक्स शेवटून आपले धुवेचे वाटेन उडयलें आनी त्या सुपुल्ल्या चेडवान तें आपुरबायेन उखल्लें आनी दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवन अशें म्हणलें, मामी, तुजे खातीर हांवें मोगान हें बॉक्स तयार केलां. तें रितें ना, पूण तें बरोन वतसर हांवें तें म्हज्या उमावांनी भरलां. इट इज नॉट एम्प्टी. I have blown kisses into it until it was full. आवयक आपल्या कर्तृत्वाचो प्रताप जालो. हे बॉक्स आपले दुवेन आपणाक भेटयलोले व्हड तेवो म्हूण तिणें ओळखून घेतलें आनी मोरोसोर शोकेशीन सुरक्षीत जाग्यार सांबाळून दवरलें. जें कितें मोलाचें तें आमी सांबाळून दवरता. जें कितें आपुरबायेचें ताचेर आमचें काळीज आसता. जें कितें आमच्या काळजाक बोल लागशिल्लें तें आमी सुरक्षीत सांबाळटा. आनी हे भाशेन ते आवयन हें ताचें गिफ्ट शोकेशीन दवरलें. कित्याक तो एक जावन आसलो एक देवो. आवयक जे आपल्या भुरग्यान दिल्लें गिफ्ट आपल्या वाडदिसा समयार सांबाळून दवरलें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आमचे मनीस जिणेंत आमी तरेकवार मनशांक व वस्तूंक तेवे म्हूण लेखता आनी ताचेर आमचें सगलें लक्ष दवरता. आवय बापायक भुरगीं एक देवो, मोग्यांक मोगी एक देवो, कांय जाणांक भांगर गिरेस्तां एक देवो, थोड्यांक जनवरां एक देवो आदी. वायचो विशय मनान धरून आमी कसल्या देव्याचेर आमचें काळीज दवरचें. आयचो सेवादोर आमकां कितें आमच्या जिवितांत देवो कसो आमी ताचेर आमचो इकलो दवरचो. कुटुंब एक देवो. पवित्र सभेची शिकवण कुटुंबाचें व्हडटेपण उखलून ताका सोबार माथाडे दितात. क्रिस्ती कुटुंब म्हणल्यार गोरावी पवित्र सभा. आपले गवळी चिठीन कुटुंबा विशीं आमच्या मिसावाचो उगडास करून आसबीस म्हणटा. आधुनीक काळार घोव बायले मुखार तरेकवार आव्हानां उबीं जातात आनी ताका लागून जिविताचो नाश करूंक पावल मातशी ताळणी उप्रासता. गोरबाट करून आनी पवित्र सभेचे शिकवणे आडवाल्लोले उपाय वापरून रोसणेच्या वावरांत आपल्या दिल्ल्या सहभागिलीपण मनीस विसरला आनी पवित्र सभेक चडोवंक आनी वाडोवंक एक व्हड आडकोड तो जाला. हे शिकवणे वरवीं जिविताचे तेवेचें व्हडटेपण ओळखून ताची राखण करूंक पावल मारूया. कुटुंबाचो दर एक वांगडी
उचा मोळाचो तेंबो देखून ह्या तेंब्याची राखण करून आनी ताचो इबाड जायना जावंक आकारणी घेवंक भोव गरजेचें. आपले चिठीन आज 22 प्रांतीक कुटुंब सेवे केंद्राक मोडून हाडटल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवंक तशेंच कुटुंबान आसलेल्या जाणट्यांचे पिडेस्तांचे ओपांगुडाचे आनी विद्वानाचे व्हडटेपण उखलून दवरूंक उलो करता. तर आमचे जोड एकल्याचे कुटुंब एक तेंबो म्हूण ओळखून घेवया. कुटुंबाची राखण कुटुंबाचो सांबाळ करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर श्रेश्टी एक तेंबो पाप साहेब फ्रांसीस प्रेतुमेचे आमचे सामान्य घर म्हणटा आनी तिची जतनाय घेवंक आमकां उलो मारता. तो शिकयता आख्खी प्रितूम देवाच्या मोगा विशीं आनी आमचे कोडे आसलेल्या ताच्या बावणीक मोगा विशीं उलयता. पाप साहेब जोन पावल दुसरो हाणें सृश्टी संबोधीन असो संदेश दिला. पर्यावरण देवाचें देणें आनी ताची फावो ती उदरगत करून मनशान देवाक सहभागिलीपणान दिवप भोव गरजेचें. सृश्टी तर आमचें सामान्य घर आनी देवाचें देणें दुबाविरेत तो उंचा मोलाचो तेंबो. तो सृश्टी सवे राखण करूंक सांबाळ करूंक आनी ह्या तेंब्याचेर आमचें काळीज दवरतना आमी कसली चाल आपणावची. आमचो आसलीस ह्या वर्साचे गवणीक चिटीन आमकां 3 वस्तू कच्च्यो म्हूण मागता. देवाक जायते भाशेन सृश्टीचे दोनीपण चलोवंक, तिचेर आक्रमण कच्ची ताळणी पयस दवरूंक आनी तिचें इबाडलोलें रूप नवें करूंक तो आमकां सृश्टी सवें आमचो मोग आनी सृश्टीक आमचो तेंबो करूंक आमकां आपयता. आनी आयज आमी याज्ञिकेच्या निधीक भेटयलोलो आयता समोर ओमता आसतना मुणयारी याज्ञीक एक तेंबो एबेरवांक बरयलोले चिठीन पवित्र पुस्तकाच्या काळावेल्या याज्ञिकां विशीं आमकां अशें मेळटा. तेच परी क्रिस्तान परम याज्ञीक जावची मोहिमा आपणाक घेवंक ना. हो मान देवा कडसून येता मुणयारी याज्ञिकपण. देव आपणेंतल्यान फावो जाता मुणयारी याज्ञिकपणाचें व्हडटेपण जाणून घेवन बागेवन जो मारी व्यानी अशें म्हणप. म्हाका एक आंच बोडवो आनी एक मुणयारी याज्ञीक बरोबर भेटले जाल्यार हांव आंच बोडव्याक सोडून पयलो याज्ञिकाक दिमी मोडटलो. कित्याक आंच बोडवो देवाची इश्ट करो पूण एक याज्ञीक ह्या संवसारान ताचो जागो घेता, ताचो उपकार जाता. तर मुणयारी याज्ञीक ह्या तेंब्याचें आमचें काळीज दवरतना आमी कितें करचें? याज्ञिकांक मागण्याची गरज, ताचे पासत मागचें. एक याज्ञीक आपलें घर दार आनी गोच्चांक सोडून जंय आपणाक पाठयता त्या जाग्यार वेता. ताका आमच्याच कुटुंबाचो कसो वागोवया. एक याज्ञीक आमचे भाशेन वचोंक तो आंच बोडवो न्हय, मनीस तो. अस्कोतायो ताच्यान आसात म्हूण जाणो जावन ताका मानून घेवया. एका याज्ञिका उदेशी आमकां संस्काराच्यो जोरी उक्त्यो जातात. हें उंचा मोलाचें दायज उपकारी काळजान ताच्या हातांतलें घेवया. एक याज्ञीक आपलें मुणयारपण फुडें व्हरतना सहभागिलीपण अत्रेकता. उदारपणान ताची सहभागिली जावया. तर आयज आमी 3 तरेचे तेंबे आमच्या जिवितांत पडयला. पयले सुवातेर आमचो कुटुंब एक तेंबो. तर कुटुंबाचें व्हडटेपण वळखून घेवन कुटुंब मोगान जियोया. तशेंच आमी पळयलां कोण भाशेन याज्ञिकपण जावन आसा एक तेंबो. तर याज्ञिकाय सवे
मानान आनी मोगान सहभागिलीपणान जियोया. तशेंच सृश्टी जावन आसा आमकां एक देवो. सृश्टी सवें मोग, सृश्टी सवें कसलोच आक्रमण करिनासतना सृश्टीची राखण आनी सांबाळ करूंक वावुया. कित्याक ही सृश्टी आमकांय राखता, आमकांय सांबाळटा, आमकांय एके भाशेन जिवीत दिता. तर सृश्टीचोय आमी मोग करुया. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज आमच्या जिविताचो देवो म्हटल्यार न्हूच आमचो कुटुंब, न्हूच एक याज्ञीक, पूण सृश्टी. हे सगळें देवाचें दायज आमी ओळखून घेवन देवाक आयच्या दिसा आमी दिनवासुया, वाखाणुया आनी आर्गां दिवं. आनी ह्या व्हडट्या देव्या पासत देवाक आर्गां दिवया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट एकाच देवा आमी ओळखून घेवन आमचो बाबाट जिवो करुया. सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी प्रितमीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यान बी गोडवी समलो, आगवार बरेकाय जल्मलो, पंचकाता खालपणे कोस सोंसले, ताका कुसाक चडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मरून येवलो, मेल्ल्यांचो जिवोन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या वसप्याक बसला, तुवें तां जिवे आनी मेल्ल्याची मुसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदाचो एकठांय, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. सर्गीच्या राजाक उपकारता तसले देवे पुजावया. पयले सुवातेर आमचो कुटुंब एक देवो म्हूण ओळखून घेवया, सृश्टी एक देवो म्हूण ओळखून घेवया, याज्ञीक एक देवाचो आमकां देवो म्हूण ओळखून घेवया आनी जेजूची नीज पाटलादारां कशी जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी काळजाचे उर्बेन आपल्या खाल आसलेले पोरचेक देवाच्या राज्यांत पावतल्या मार्गार चलून व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी आशा सोडून दिवंक जिविताक उपकारतात तसले मुल्यां उखलून दवरून पोरजेक जिवीत दिता ते वाटेन आपली पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत सर्गीचे राज जोडूंक आमकां उपकारता तसले थेवे पुजावंक आनी ताचे राखण करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या सगळ्या याज्ञिकांनी आपले मन्यारीपण एक थेवो म्हूण ओळखून ताची अपुरबाय करूंक आनी सग वायटांतले तांकां राखूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्यान
बॉल मागुया. गोंयच्यो पंचायतीच्यो वेंचणुक्यो ह्या सोंतल्यान जावच्यो आसात. गांवांत बरेपण हाडटल्या प्रमाणीक मनशांक निवडून हाडपाचें काम दर एका नागरिकाचें. तें आमी सगल्यांनी जबाबदारेन करून आनी आमकां बरो प्रतिनिधी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आयज गवल्याचो दीस समोरपिताना आमच्या गवली पादवीगार फादर ऑलांदो मार्किसाचे पासत मागुया. आमा शेल्यांचो तो निगा घेता, सगळे संस्कार आमकां दिता. आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक फावो तें शिकवण आनी मार्गदर्शन दिता. आमच्या पिडेवंतांक भेट करून तांकां संस्कार दिता. अशें आमकां बरो चोरव तो दिता. होच जेजूचो वावर सदांच उर्बेन चालू दवरूंक ताका सगळ्या फिरगोसकारांचो सांगात आनी आदार फावो जावंक, तशेंच पवित्र आत्म्याचें बळ आनी बरी भलायकीन ताका फावो जावंक देवा लागीं मागुया. मोकाड बापा, आयज याज्ञिकाचे निधीक पेटयलोलो आयता समोर ओंपता आसतना आनी आमच्या गवण्याचो उगडास करून गवण्या खातीर आमी देवाक दिनू आसतना सगल्या आमचे पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एकूच गवणी, एकूच इण कसो आनी एकूच पोरजा कशी एका मनाची आनी एका काळजाची कशी जियोंक आमकां आयती कोर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. दोर मिसाचे पेटेन एक याज्ञीक बावार्थ्यांनी हाडलोली दानां घेता. आपूण करूंक वेता ते समजून घेता. आपूण हातान घेतलेलो ताची देख घेता आनी कुर्साळ केलेल्या जेजू सारकें आपलें जिवीत करूंक वावुरता. आयज ह्या उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमच्या सगल्या दोन प्रांतीक याज्ञिकाचें जिवीत ह्या हालतारार हाडुया. पेटोवणेच्या वेळार गीत गावया. C18 पेज 36.
आमच्या आत्म्याक लागत सोडया. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. आमच्या राष्ट्रीय पोलीस सभेच्या पदाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजेच काकृतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोतवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्परांत मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काळे आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर जिवणपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमे मोहन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या दोदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासले कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो कोट परगटुया. Jesus.
मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. फ्रांस लोबो आपलो वाडदीस समोरंगतल्याची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाचे तेवे आमी ओळखून घेवन ह्या तेव्यांचो आमी मोग करूंक आनी ह्या तेव्या सोबे आमी सदांच आमची आपुरबाय, आमचो मोग आनी देवाचें व्हडतें देणें ओळखून घेवंक आमकां आयती कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जेता आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कमी आयच्या वेळार गायन करतले हांव D13 पेज 54.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारोण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता 11:30 वाजता गोवणी फिरगोत्सवीची जमात आसतली आनी जमात जाल्या उपरांत सांगाती जेवण आसतलें. गोवण्याचो दीस बरोबर गोवणी फिरगोत्सवी बरोबर समोर उमटल्या. नोवेना चालू आसात. नोवेना सांजेची 6 वाजता तेच उपरांत नोवेन येता. तर नोवेना हेरां दिसांनी सोमारा सावन सांजे जातली. कोण कोणाची नोवेना आसात ती दिलेली आसात पॅरिश बुलेटिनाचेर. थंय पळोवचें आनी भाग घेवचो, वांटो घेवचो. तर ही पोरगोटणी आयलेली आसा, साकिस्तीन दवरलेली आसा. कोण वतात आपापल्या वाड्यांत दिवपाक तांणी व्हरोन दिवची. तशेंच हे पोरगोटणेची 100 रुपया कितें वर्साक फारीक कोत्ता ती पोट्टी कशी न्हय, पूण हे पोरगोटणे खातीर जे आमी कितें दिता आमची फुलना पाकली ती आमी दिवची. तेरा तारखेर भोव मोठ सायबिणीची परब आनी परब चडशी फिरगोजेंतल्यो नव्यो काजारी जोडयो समोर उमतात. तर ही परब जातली 13 तारखेर आगोस्ताची. 14 तारखेर आयतार आसोम सायबिणीचे मोजोतीन स्वताक गोवाय जावया, क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवया. पवित्र आत्म्याचो समुदाय येता त्या आयतारा मीस जातले 8 वाजता. 7:40 तेस आसतलो, मागीर मीस आसतले. आगोस्ताचे 15वेर सायबिणीची परब आमी समोर उमटल्या. कॉन्फ्रारे दे सांतेजू साक्रामेंत सांजे 6 वाजता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 12,430 रुपया. 14 तारखेर आशिर्वाद आसतलो. जे आमी मोटरसायकल, स्कूटर, गाडयो हांचेर आशिर्वाद घालतले. वर्साच्या वर्सा हो आशिर्वाद आमी घालता आनी जे आशिर्वादान जे कितें तुमची फुलना पाकली तुमी भेटयतात ती आमी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयता. तर दोतोनीची कॅटिकिस्ट थंय आसतले जे ब्लेसींग जाल्या उपरांत जे कितें तुमी घालतात तें दोतोनीच्या फांडाक उदार मनान काळजान घालचें म्हूण मागता. तुमी जाणात ते भाशेन आयज याज्ञिकांक भेटयलेलो दीस. Being a priest is not easy. Being a pastor is not easy. It's one of the most difficult jobs. So the least we can do is say thank you. Therefore, I request all of you all after the Mass to spend 5 more minutes in the corridor where we will briefly facilitate our Father and cut a cake and present him a bouquet and say thank you to him. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोव तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक गीत गावया. T56 पेज 227.